नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. नातला सुरू घरा इगर्जी कपेलांनी दिव्यांचो झगमगाट. गोठे नखेत्रां येशूच्या जल्माचे देखावे. नव्या वर्सामेरेन नातलांचो सीझन. चीन युरोपीय देशांनी वाडटे कोविड केशींच्या फाटभुंयेर गोंयांतूय बुस्टर डोसाक बूस्ट. लोक बुस्टराक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी. सरकार रावला केंद्राच्या स्टॉकाक. सांग्यार पणसाय मळार पुरातन रॉक आर्टाचेर दोगा तज्ञांचो अभ्यास. तिसरो तज्ञ येता जानेरात. पुराभिलेख अधिकारी म्हणटा युनेस्को लिस्टांत सुवात कायम करूंक स्टडीचो उपेग. जागोर गोंयचे दायज ते राखूंक जाय. फोंड्याकेरी 10व्या जागोर महोत्सवाक कला संस्कृती मंत्री उलयलो. पर्यटन मंत्री म्हणटा गोंयची संस्कृती लोककला संवसारीक व्हरची. म्हापशा वाठारांत रातयां कोयर वडतल्यांक धरपाची मोहीम. कितलेशाच जाणांक रंगे हात धरले. नितळ केल्ल्या ब्लॅक स्पॉटार परत कोयर. राशी मारतल्यांक नगराध्यक्षाची शिटकावणी. गोवा अंडरआर्म टिमीन तेलंगणाक हरोवन 10वो अंडरआर्म फेडरेशन कप उखल्लो. मोहाली 6 डिग्री तापमानांत खेळून गोंयचे टिमीन जैत जोडलें. आणि बांगलादेशात दुसरी टेस्ट जिखून सिरीज भारताच्या नावार. टेस्ट चॅम्पियनशिपीच्या फायनलीत पावंक आतां ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान. 4तल्यो 3 टेस्ट मॅची जिखूंकूच जाय. खबरो विस्तारान. नातलांचो सीझन सुरू. नव्या वर्सामेरेन कार्यावळींचो दबाजो. मध्यान राती इगर्जींनी मिसां जाली. घरां इगर्जी कपेलांनी दिव्यांचो झगमगाट. गोठे नखेत्रां येशूच्या जल्माचे देखावे. अंदू फूल फ्लेज नातलां. येशूच्या जल्मोत्सवाच्या परबेक संवसारा बरोबरूच गोंयांतूय नातलांची सेलिब्रेशन्स. गोंयकारांची नातलां. As we ponder over the question whether Jesus born on this night 2022 years ago is still yet to be born in our hearts, in our families, in our parish, and in our creation. नातलां म्हणल्यार येशूच्या जल्माचो सुवाळो.
जल्म सुवाळ्याबरोबरूच हो उत्सव फामील समाजान एकठांय येवन मनोवपाचो. सगळे एकठांय येवन तरेतरेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. गोंयचे पॅरिस प्रिस्ट नातला विशीं सांगतात. समाजाक हे निमतान मनीसजातीक येशूचो शांती, मोग आनी करुणेचो संदेश दितात. क्रिस्टल फेर्रावाचो खासा रिपोर्ट. सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी नातालाची हुनहुनीत परबीं. क्रिसमस नाताल म्हणजे जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब. पूण हे जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब फकत न्हय, जाल्यार हे पवित्र कुटुंबाचे परब. कुटुंबाचे परब म्हणटा तेन्ना एक संबंधाची परब. इट्स अ फेस्टिवल ऑफ रिलेशनशीप. आमी जाणा देवान जल्मांत येवन मनशा कडेन संबंद बांदले. आमचे संबंद घोव बायलां कडेन कशे आसचे, आमचे संबंद आवय बापूय भुरग्यां कडेन कशे आसचे, आमचे संबंद भुरग्यांक गेले आवय बाबा कडेन कशे आसचे. ही परब आमकां केरीत भाशेन जेजूचो देवाचो सांगात आमचे मदें आमकां दिश्टी पडटा. गॉड इमॅन्युअल, देव आमचे मदें रावंक आयला आनी देखून हातूंत देव आमच्या सुखांत, आमच्या दुखांत, आमच्या कश्टांत तो आमकां सांगात दिता. संदान, बोगसणें हें त्या आपल्या जल्मा उद्देश आमकां दाखयला. तो आमची पातकां बोगसूंक आयला. आनी म्हणटच ही नातालांची परब आमच्या कुटुंबान खुशालकायेची जातली जेन्ना आमच्या कुटुंबाच्या वांगडा म्हणजे संदान आसा, रिकन्सिलेशन आसा, बोगसणें आसा. न्हू आमी चुकता. ओ क्रिस्ती ह्या दुसऱ्या धर्माचे आसात, तांचे सवेती आमी खुशालकाय वांटूंक जाय. तांकांय आमच्या बागाक घेवंक जाय. तांकां आमच्या काळजाचे गोंडे म्हणल्या भशेन रून करून आमी तांकां एकोमोडेट करूंक जाय. क्रिस्तांव करपा खातीर म्हूण न्हय, पूण तांकां जेजूची खुशालकाय दिवंक जाय. आमकां जेजून शिकयलां तींच तत्वां दुसऱ्याय धर्मान तत्वां आसात, तिसऱ्याय धर्मान तींच तत्वां आसात. मोगान जियोवपाचें, एकामेकाक सगळें भावपणान जियोवपाचें, एकामेकाक मानान लेखपाचें, एक स्वतान जियोवपा जाय, दुसऱ्या पासत त्याग सॅक्रिफायस करूंक जाय, कोण चुकता ताका बोगसूंक जाय. तरणाटी आमची ती हे पुरबी म्हणूच कित्याक आतां आमचो म्हजे फाटल्यान थंय म्हजे फुडल्यान हांगासर हो गटो केला. आतां कितलोच तेंप जालो आमचे तरणाटेच करतात. हे कडच्यान थंय चेडूं आहा ती आनीक एक गटो करतात. न्हेसोवपाचें, नेटोवपाचें, मिसाची माडावडची तयारी हातूंत तरणाटी मिसळ आहात. ही आयची आमची परिस्थिती बदलपाचें हें आव्हान आमच्या तरणाट्यांनी मानून घेवंक जाय. आनी कशें बदलपाचें पयलें म्हळ्यार न्हू जेजून कितें केलें तें समजूंक. जेजू आपूण आयलो आनी आपूण रितो जावं मेरेन ताणें दिलें. आपलें बरेंपण पडूंक न्हय. आनी हे असले देही आमच्या तरणाट्यांनी समजून तेजोवंक जाय. चीन आनी युरोपीय देशांनी वाडटे कोविड केशींच्या फाटभुंयेर गोंयांतूय बुस्टर डोस घेवंक लोक फुडें येवंक लागल्यात. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी शेनवारा 35 वयर लोकांनी कोव्हॅक्सिन बुस्टर घेतलो म्हणून दोतोर साळकार सांगता. सरकारी हॉस्पिटलांनी 27 नोव्हेंबराक निमाणो कोविशिल्ड बुस्टर दिल्लो. ही वाशिनां सोंपल्यांत. केंद्राक सांगलां मात अजून जाप ना. कोविडा विशीं जतनाय घेयात. सगळी प्रतिबंधक आणि उपचार यंत्रणा सामग्री, वाशिनां वखदां, ऑक्सिजन, गरजेच्यो वस्तू, सांठो तयार दवरात म्हूण केंद्रान राज्यांक सांगला. मात गोंयांत बुस्टर डोस सोंपल्यात. केंद्राक कळोवन सुद्दां अजून कांयच रिप्लाय ना. 27 नोव्हेंबराक कोविशिल्डाचो निमाणो बुस्टर डोस दिल्लो. ते उपरांत केंद्राक सरकारान कळीत केल्लें. आतां मेरेन 53% लोकांनी बुस्टर घेतला, 47% उरल्यात. चीन आनी युरोपीय देशांनी कोविड परत नेटान पातळटा. ते पळोवन लोकांनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी बुस्टर डोस घेवंक सुरवात केल्या. शेनवारा 35 वयर लोकांनी कोव्हॅक्सिन बुस्टर घेतला म्हूण दोतोर शेखर साळकार सांगता. सध्या कोविडचे एक असो भंय लोकांच्या हातूंत निर्माण जाल्लो आसा. आमच्या हातूंत एक इंटरेस्टिंग थिंग जालें की आमी नॉर्मली मणिपाल हॉस्पिटलान आमी कोव्हॅक्सिन आमचे कडेन वॅक्सिन आसा अवेलेबल फॉर बुस्टर आमी म्हणजे दिताले. लास्ट सॅटर्डे आमी एकूच दीस सॅटर्डे 1 ते 3 पर्यंत दिता कित्याक कोण येनाशिल्ले वॅक्सिन घेवपाक. लास्ट सॅटर्डे आमी म्हाका दिसता 3 काय 4 जाणांक दिल्लें. पण काल ऑलमोस्ट 35 जाणांनी घेतलें येवन. केंद्र सरकार प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी भारत बायोटेकाचे नेजल वाशीन धाडपाचो आसा. नेजल जे वॅक्सिन आहा गव्हर्मेंटाचे ते गव्हर्मेंटान अजून आमकां कांय रिलीज करूंक ना. गव्हर्मेंट इटसेल्फ गोवा गव्हर्मेंट हॅज आस्क्ड फॉर सेंट्रल गव्हर्मेंट टू सप्लाय दोज नेजल वॅक्सिन आनी कोविशिल्ड. वन्स ते तांचे कितें तरी डिसिजन जालें की देन वी वील टेक अ डिसिजन ऑफ बायींग दॅट अँड देन वी कॅन डू द वॅक्सिनेशन फॉर द पीपल. गोंय सरकारान कोविडा खातीर सध्या तरी कसलेच निर्बंध घाल्ले ना. सरकार क्रिसमस आनी इयर एंडाच्या सेलिब्रेशनाक रावला. 2 जानेवारी उपरांत फुडें कशें कितें तें थारतलें म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. जाणें ताणें कोविड शिश्टाचार पाळचो म्हूण उलो. प्रोटंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.
सांग्यार पणसाय मळार पुरातन रॉक आर्टाचेर 2 तज्ञांचो अभ्यास जाला. 3रो जानेरांत येता. युनेस्कोच्या वळेरींत ही सुवात कायम जातली जाल्यार तज्ञांच्या अभ्यासाचो उपेग जातलो म्हणून पुराभिलेख अधिकारी सांगता. ही सुवात सांबाळूंक जाय म्हणून एकलो तज्ञ प्रुंटा कडेन उलयलो. पणसाय मळार हे सुवाते लागसार चिरे काडटात म्हणून हायकोर्टान दखल घेतल्या. This issue came up because there was some query happening in the vicinity. So, Honorable High Court took this matter as suo motu PIL and instructed us to consider the safety measures to be taken. And in this context, we had sought the advice from experts. So, how to preserve this site for posterity, and to avoid any such developmental activities which can create harm or danger to the site. So, to frame guidelines and also to form a strategy for its preservation. So, in this context, we have invited these experts. These experts are well known in their field in the global context. So, their inputs, which we have invited them in the context of PIL which is going on, but their inputs will definitely be useful in the proposal which we are preparing for UNESCO World Heritage status. साइट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक यूनिक सिंबॉलिज़म है इस साइट का जो कि और जगह नहीं देखने को मिलता है. पूरे कोंकण में, चाहे वो रत्नागिरी का एरिया हो और चाहे वो ये एरिया हो और नीचे उडुपी तक, एक सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन है रॉक आर्ट का जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत भिन्न है, बहुत डिफरेंट है. तो बहरहाल ऐसी साइट्स का वर्ल्ड हेरिटेज होना आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है और उसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं. तो अभी मुझे जो वरद साहब ने यहाँ पर इनवाइट किया, मुझे देखना था कि कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ क्या प्लान कर सकते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन आगे किया जा सकता है और क्या साइंटिफिक स्टडीज़ इस पे कौन कौन सी कैसे किस प्रकार से हम कर सकते हैं. तो वो हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में. तो मैं अपनी रिपोर्ट बहरहाल दूंगा इस कंटेक्स्ट में कि किस तरह से इसमें फर्दर फ्यूचर स्टडीज़ क्या हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं. व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवसाण, अलौकिक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. एका तेंपार समाजीक अन्याया आड आवाज काडूंक गांवांनी जागोर जातालो. गोंयचे हे दायज राखूंक जाय म्हणून कला संस्कृती मंत्री गोविंद उलयला. गोवा जागोर संघटना हे दायज राखता. फोंड्याकेरी 10वो जागोर महोत्सव जालो. पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा गोंयची संस्कृती लोककला संवसारीक पावंड्यार पावंक जाय. सुवाळ्याक फोंडेचो आमदार मंत्री रवी आनी मांद्रेचो आमदार जीत आशिल्लो. एकमेव हावेस घेऊन गेली 10 वर्सां गोवा जागोर एसोसिएशन. गोंया भितरचे संबंध जागर जे जातात जे जागर एका सत्रे सकल हाडपा खातीर, एका छता सकल हाडपा खातीर एक संकल्प आशिल्लो. जाणट्याने निसर्गाची पुजा करताले आणि मांडा वयल्यान आमकां जर कितें जर सांगपाक जर जाय, आमचेर जर कितें संकट कोसळलेले आसात किंवा दुःख जर आमकां व्यक्त जर करपाक जाय किंवा जर आमचेर जाल्लो अन्याय जर अत्याचाराक जर आमकां जर तोंड जर दिवपाक जर जाय जाल्यार जागोर आनी म्हणल्यारूच एक मांड, त्या मांडा वयल्यान एक पणती पेटयली. सन सँड सी दर्या देगेरूच फक्त पर्यटन जावचें न्ही आनी थंयच्यान भायर सरचें. आनी गोंया आमी कशें आसा, आध्यात्मीक कशें आसा, स्पिरिच्युअलिटी कशें आसा, वेलनेस कशें आसा, एडवेंचर कशें आसा, आमचें कल्चर कशें आसा, आमचें ट्रेडिशन कितें आसा, आमचें जेवण कशें आसा, हें इतलें आसून खंयच आमी जगा पर्यंत समज पावूना जाल्यार आज पावपाची गरज आसा. अशे कार्यक्रम जी संस्कृती जी आमचो कल्चर जो आहा, गोंयचो कल्चर जावन जे ल्हान ल्हान गांवांनी हे कल्चरल एक्टिविटीज आहेत जे प्रमोट करपाक जाय. आयज खरें म्हटल्यार तुमचो आमदार आनी गोंयचो मंत्री हे बऱ्यापैकी काम आपले करता. त्यांनी पुर्तुगेजा वेळार सुद्दां आमी तांकां हें बळी पडनासतना हो जागोर चालू दवरलो. 850 वर्सां तेणी हांगसर हें राज्य केलें, पूण आमी तांकां केन्नाच हें बदलना किंवा तांकां आमी तेंची परवा करूना, पूण आमचो जागोर हो चालू दवरलो. म्हापशा वाठारांत रातयां कोयर बडयतल्यांक धरपा खातीर पालिकेन खासा मोहीम सुरू केल्या. कितलेशाच जाणांक रंगे हात धरल्यात. कोयर बडोवपी चडशे म्हापशा भायले म्हणून नगराध्यक्ष सांगता. पालिका घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करता.
ब्लॅक स्पॉट नितळ करता थंय परत राशी मारतात. ह्या फुडें लोकांनी सादूर रावचें म्हणून नगराध्यक्षाची शिटकावणी. सगळे भर म्हापशा भर आमचे खंय मेन स्पॉट आसा पळय थंय आमचे EMI आमचे सुपरवायझर काम करताले. हे ब्लॅक स्पॉट म्हणजे कोण खंय कचरो उडयता पळय ताका धरपाक. अशें करून म्हाका दिसता हे 20 दिसांक आमी जवळ जवळ 5 लाख तरी लोकांक फायन घातली. आतां आमी अशें चिंतले की इतले घालून लोक परत हे स्पॉटाचेर उडयता. आमी घरपट्टीचेर आमी गार्बेज टॅक्स लायल्लो आसा. लोक ते फारीक करता जाल्यार तरी आसतना घरा कडेन कलेक्शनाक येवन सुद्दां हांगा उडोवप म्हणजे कारण कितें? स्पॉटार अशें उडोवप म्हणजे कारण कितें? म्हणजे आपलें घर लीप दवरप आनी खंय दारान व्हरोन उडोवप दुसऱ्याचें. पूण म्हाका सांग तुमचे हावस टॅक्साचेर तुमकां टॅक्स घालता आमी आनी तुमकां घरा कडेन आमचो मनीस येता व्हरपाक ताका तुमी दिना कित्याक? म्हणून आयज आमी सर्वे करपा खातीर येयल्या. पळयत जाल्यार आमकां म्हापशाचें सोडून भायले लोक मेळटा. ते काणक्याचे आसूं नाल्यार आसागांवचे आसूं. आतां आमी 10-15 मिनटां भितर ही पळय तुमी फाटल्यान म्हाज्या पळयता आसतली टेम्पो दवरलेलो आसा काणक्याचो. आमच्या म्हापशान घाण करपाक हे कित्याक लोक सोदता? आमी आतां इतले दीस गार्बेज टॅकल करताले, खूब आमकां स्ट्रगल जाताले, सेग्रिगेशन जातालें. पूण आमी अशें दिसून आयलें की ब्लॅक स्पॉटाचेर आमी आज क्लीन करताले दुसरे दिसा तेज्यान डबल कचरो जातालो. तो हो येता कचरो खंयच्यान तो फायंड आवट करपाक ही गरजेची पडली. थोड्यां कडेन आतां आमी एक रिक्षा धरला तेजे कडेन लायसन्सूय नासलेले ते आतां पुलिसाच्या कस्टडीन दितले आनी अकॉर्डिंगली आमच्या प्रोविजना प्रमाणे आमी तांकां 25,000 ते 50,000 भितर फायन मारून तांकां आपली गार्बेज व्हर म्हणून सांगताले. नातलांनी जुवारी पुलार मोठे आकर्शण आसता ते तरेतरेच्या नखेत्रांचे. स्टार मॅन ऑफ आगासाई एंथनी दी आगासाय 16 वर्सां दर वर्सा पुलाच्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणात नखेत्रांचो झगमगाट करता. अंदू ताणें 700 वयर नखेत्रां लायल्यात. 15 ऑगस्टाक नखेत्रां करपाक घेतिल्लीं 15 डिसेंबर मेरेन केली. ताच्या कामाची दखल घेवन मुख्यमंत्री ताका मेळ्ळो. हांव एंथनी दी आगासाई पूण सगलो लोक म्हाका स्टार मॅन ऑफ आगासाई म्हणटात. जाली म्हाका 16 वर्सां हांव स्टार करूंक लागल्यार. हांव एक्चुली सकाळचो 3:00 3:30 4:00 उठ्ठां आनी 9 वरां पासून हें काम म्हाजें चालू आसता. ऑगस्टाचे 15 हांव कॉमेर्स जालोलो करपाक. तो आतां डिसेंबर 15 थांबला आनी मागीर हांवें वयर चडयल्यान. आनी सांगपाचें चड म्हाका उडीक म्हळ्यार जायतो लोक हिंगा येता आनी ट्युरिस्ट सारकेच चड येताय. कित्याक ते म्हणटा हे ओल्डांत आनी खंयच ना म्हणून असले ते म्हाका चड उमेद. आनी आनीक म्हाका सारकी इतल्या तेंपान उमेद जाली. आयज म्हाज्या फुड्यान CM येवन गेलो आनी हें सगळें CMान चोवन व्हेरी गूड एंटनी म्हणूंक लागलो. कारजांतान तेका हांव दिनवासतां आनी तेका बरो येस आनी बरी सावध आनी भलायकी मागतां. We always come every year. We come over here with my grandchildren, of course, and we enjoy everything, every moment over here. It's marvelous and it's something unique. And I pray that whoever does this have a long, happy life. From how many years you're coming? Now this is, I think, my 4th year or 5th year. Yes, since 4-5 years I'm coming here. And every time we see the stars are increasing, and every year we wait for it, that how are we going to pose and take a picture, and it's always a memorable experience coming here. गोवा अंडरआर्म टिमीन तेलंगणाक हरोवन 10वो अंडरआर्म फेडरेशन कप उखल्लो. किशन गांवकार बेस्ट विकेट कीपर. पंजाब अंडरआर्म क्रिकेट संघटनेन सर्त दवरिल्ली. मोहालीत जाल्ल्या मॅचीत गोंयच्या टिमीक खंय मोठ्या कठीण परिस्थितीत थंडेच्या वातावरणात 6 डिग्री तापमानात खेळचें पडलें. अशा परिस्थितीत कप उखल्लो म्हणून टिमीची तोखणाय. थंय 6 डिग्री टेम्परेचर आसलो, सो अशी थंडी पडटाली की थंय एक मुवमेंट करपाक सुद्दां एक भिरांत दिसताली. थंय वचपाक बॉल खाता पडल्यार इंजरी चान्सीस चड आशिल्ली. सो आमच्या प्लेयरांक हांव अगेन सगळ्यांक एक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा की तेमी थंय वचून ज्या कंडिशनाक बरे पैकी खेळ्ळे आनी जिखून दाखयल्ले. कारण थंय इतलो दुखटी आसली थंय आमकां प्लेयर दिसनासले, तरी सुद्दां जे आमचे प्लेयर आसा बऱ्या पैकी खेळ्ळे. आमचो गोविंद गांवकर आनी भरपूर 6 मारले. तर आमचे किशन गांवकार एका बेस्ट विकेट किपर प्रायज मेळ्ळें आसा आनी गोविंद गांवकर एका एक बरो खेळ करून 1 ओवरीक 3 6 मारून ताका एक बॅक प्रायज मेळ्ळें आसा आनी म्हाका एक बरें बॅट्समॅन म्हणून एक प्रायज मेळ्ळें आसा.
सो आमी एक गोंय सरकारा हितूंतल्यान एक मेसेज दिवपाक सोदता की एक आमच्या गांवा भितर न्ही अशी टॅलंट आसा भुरग्यां भितर, खास करून ज्या रुरलच्या एरिया भितर आमचे टॅलंट आसा तांकां परफॉर्म करपा खातीर एक स्टेज मेळत, एक बरें तांकां प्लॅटफॉर्म मेळत न्ही जाल्यार गोंयची पाटलीचें बरें नांव आपल्यालें गाजोवपाक शकता. फोंडेचो आमदार रवीचो पूत फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेशाचो जल्मदीस दबाज्यान जालो. जल्मदिसात रितेशान खासा कार्यावळ दवरिल्ली. लायन्स क्लब आनी ऑरिकॉन एंटरप्रायझिसान मेळून जोड पालवान उबारिल्ल्या गार्डनाचें वाडदिसाच्या निमतान उक्तावण केलें. सगळ्यांचे हांव आमच्या फॅमिलीच्या वतीन तुमकां सगळे आभार मानता आनी अशेंच आमी अशे बर्थडे मनोवया. तुमचे सगळे म्हाका साथ जाय फोंड्या उदरगत करपाक, फोंड्या फुडें व्हरपाक. तुमच्या सगळ्यांचो कार्यकर्ता, तुमच्या सगळ्यांचे हांगा मिडिया, प्रेस, महिला मंडळ सगळे हांगा सिनियर सिटीजन आसात, ते पंच, कावन्सिलर्स सगळ्यांचे हांव आभार मानता. आनी अशेंच एकजुटीन आमी एकजुटीन काम करुया आनी फोंड्या शहर निवळ धरपाक आनी फुडें व्हरपाक कटिबद्ध. रितेशाच्या बर्थडे निमतान लायन्स क्लब आणि ओरिकॉन एंटरप्रायझीसच्या जोड पालवान बांधिल्ल्या नव्या गार्डनाचे उक्तावण जाले. थंय रितेशान जल्मदीस मनयलो. हांव मागीर मयूर, अनिरुद्ध, मिलिंद नायक, अमित हे सगळे आमी हांगा खेळ्ळे. रॉय म्हजो भाव हांगासर खेळटाले आनी हांगा एकदम जंगल जाले. मागीर त्या नंतर म्हाका दिसलें की हे ओपन स्पेस गार्डना रुपान करपा खातीर म्हाका आमचो फ्रेंड लायन सुदीप सिंग यांचा खूप आभारी आसा. आनी एक शब्दान म्हाका इमोशनल जाता कित्याक ताणें एक शब्दान म्हाका सांगलें आपूण करून दिता. तशें कोण सांगना. अशें तरेन हांगा जालां तशेंच बाकी कडेन आमकां करपाचें आसा, जावं शकता. आनी अशें जर जालें जाल्यार गोंयभर जितली ओपन स्पेस आसा ते ओपन स्पेस आज तर कोणी आमकां डोनर्सांनी दिले जायत आमी गोंयभर अशें करूं शकता. फोंड्या सगळ्या कडेन करूं शकता, जावं पंचायतीर आनी खंय खंय ओपन स्पेस आसा थंय जर डेवलप केलें जायत. एक रिक्रिएशन आनी भुरग्यांक खेळपाक एक चड गरज आसा, भुरग्यांक एकठांय येवपाची गरज आसा. ताका लागून तें आमी तर ते लोकांनी आमकां मदत केली तर तें जावपाक शक्य आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बांगलादेशा आड दुसरी आनी निमाणी टेस्ट जिखून भारतान सिरीज आपल्या नांवार केली. लागीं हरिल्ली मॅच अश्विनान 42 रन काडून भारताक जिखोवन दिली. ह्या जैतान टेस्ट चॅम्पियनशिपीत भारत दुसऱ्या सुवातेर भक्कम. येता त्या फेब्रुवारीत ऑस्ट्रेलिया आड 4 टेस्टींतल्यो 3 मॅची जिखल्यार भारताक फायनलीत पावपाची संद. खबऱ्यो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.